हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. सो गाइज तुमच्या ते वेदर कशें कितें चालू असो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा. आमच्या हांगचो तो वेदर मदींच दमट, मदींच पावस, मदींच गरमी, सगळे विचित्रच वेदर चालू आसा. आणि सध्या तर हांगसर दमट चालू आहा, कडक वतूय पडटा, मदींच दमटूय जाता. सो गाइज अशें करून वेदर चालू आसा. आणि तुमचे म्हाका 2 कमेंट असले तेजी म्हटल्यार आन्सरां दिवया. सो गाइज असो कमेंट आसलो की दोन संजय येता म्हाज्या व्हिडिओन, ते कोण काय. सो गाइज एक संजय आसा तो म्हजो शेजारी काका म्हणू शकता आणि दुसरो संजय आसा तो माझा फ्रेंड म्हणू शकता. सो गाइज तुमच्या कमेंटाची आन्सरां गावली आसतली आय होप सो. आणि सध्या माझो रुटीन बॅक टू बॅक भायरूच आसलो. शिगमो म्हण, पालखी म्हण हे सध्या काबार जाल्ले आसा. बट त्या व्हिडिओनी म्हाका तुमचो रिस्पॉन्स भरपूर बरो गावलो, मोगूय बरो गावलो. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक म्हणटा. असोच मोग आसूनी आनी हांवूय तुमकां लागून अशेच बरे बरे व्हिडिओज घेवन येतले. सो गाइज सध्या तर ते सगळे काबार जाल्ले आनी आसली तशें आमी बॅक टू रुटीन येयल्ली आसा. असले तशें काम आमची सुरवात चालली आसा कामाची डेलीचे. आणि सध्या तर माझं रुटीन भायर असल्या कारणान सध्या हांवें काम म्हणटा तशें इग्नोरूच केल्ले. आणि माझे जे पर्सनल युनीट आसा, जे माझे सगळे आसता वॉचीस म्हण येते एकदम खंयच्या खंय पडलेले, कारण म्हणजे सध्या टायमूच नासलो क्लीन करपाक. आणि ते वॉचीस बीन खंयच्या खंय आसा ताका लागून तेंचेर स्क्रॅचीस येवं शकता. सो मम्मीन म्हाका सांगलेलें ती क्लीन कर म्हणून. बट म्हाजे कडेन सध्या टायमूच नासलो, कारण सद्या शिगमो बीन चालू असले ताका लागून हांवें सगळो म्हाजो टायम थंय दिल्लो, कारण तुमकां लागून बरे व्हिडिओज हाडपाचे आसले म्हाका लागून ताका लागून. सो गाइज आतां म्हटलें फायनली सध्या हांव एकलें आसा घरा कडेन आनी एकलें आसलें की काम भरपूर बरें जाता. सो म्हटलें ती क्लीन करून घेवया. सो चला तर क्लीन करया मातशें. आनी म्हाजे थोडे फारशे वॉचीस आहा कलेक्शन, ते बीन तुमच्या वांगडा दाखयता. चड ना, हलकेशे 2-3 वॉचीस आसतले ते बीन तुमकां दाखयता. आनी तेतूंतले म्हजे फेवरेट वॉच खंयचे आहा तेय दाखयता. सो गाइज चला तर ह्या व्हिडिओची एक बरीशी सुरवात करूया आणि ते क्लीनूय करून घेऊया. आणि गाइज काम स्टार्ट करच्या पयलीं, जे ती क्लीन करच्या पयलीं हांव तुमकां हॅरी दाखोवन घेता. हॅरी कसो कितें न्हिदला, कारण तो सध्या म्हाका बटन लायता, ताका भायर वचपाचो आहा. पूण म्हाजे कडेन भायर व्हरूंक ताका टायम ना, कारण म्हाका हें काम करून घेवपाचें, क्लीन करून घेवपाचें आहा बेगीन. सो तुमकां हॅरी दाखयता कसो कितें न्हिदला तो, आनी तो म्हाका कसो कितें बटन लायता तें पळोवन घेया तुमी. सो गाइज हांगसर पळया हॅरी न्हिदलेलो आसा. म्हाका एकदम बटर लायता तो भायर वचून, आनी कसो कितें न्हिदला तो पळोवन घेया. दात बीन एकदम सामके भायर आसा. आनी हे पळयात जमेन सामके हे मारता, कितें पांय आनी हात मारता. आय थिंक सो सुस्तो न्हिदला दिसता तो, बटर लायना दिसता तो. पळयात कसो न्हिदला तो पळय. आनी जेन्ना हॅरी न्हिदता न्हू तेन्नाच खंय तरी घर शांत आसता आमचें, नाल्यार आवाजूच आवाज. हे पळयात ते युनीट पळोवंक शकता तुमी, तेजी कंडिशन कशी आहा. म्हाजी वॉचीस, ट्रायपॉड बीन सगळें मिक्स आहा भितर. सो गाइज ते हांव आतां काडून घेता आनी एकदां क्लीन करता बरें. हांवें हे सगळे हांगसर दाळले आसा. आतां तुमकां पयलीं हांव म्हाजें कलेक्शन दाखयता वॉचांचें. सो गाइज हांवें ते सगळे काडले युनिटांतले आनी दिवानाचेर शिफ्ट केले. सो एक एक लायत वयतले. तेज्या पयलीं हांव तुमकां म्हाजें कलेक्शन दाखयता वॉचांचें. चड ना, 2-3 वॉच आसा. सो म्हटलें ते दाखोवन घेवया तुमकां. फर्स्ट वॉच आसा पळय ते आसा हे हांवें गड्यांक घेतलेले वॉच. जिन्सीर बीन घातल्यार बरें दिसता ही वॉच. ट्रान्सपरंट आहा फूल पळयात. सो अशें आसा ही वॉच. सेकंड वॉच माझे स्मार्ट वॉच आसा. हे पळयात बोटचे. हे हांव चुकोवन वियर करता, मोस्टली वियर करीत ना. एंड थर्ड आसा म्हाजें ते हे जेन्ना कुर्तीज बीन वियर करता तेन्ना हांव हे वियर करता. आनी मेन म्हटल्यार हे न्हू खूब वर्सां जालीं एका फास्ट ट्रॅक वॉच संजयान म्हाका बर्थडेक गिफ्ट केल्ले. हे फास्ट ट्रॅकचे पळोवंक शकता, फास्ट ट्रॅक लोगो आसा. आनी भरपूर बरें येयलें म्हाका हे, कारण हांव तशी कॅरूय घेता तेजी. टायम टू टायम प्रॉपर सारकें दवरता, खंयच्या खंय उडयना.
सो तेज्या मागीर आसा ते हे व्हाईट कलर. हे बीन हांव जेन्ना लायक जीन्स बीन वेअर करता, बॉयफ्रेंड जीन्स बीन लूज टी शर्ट्स, तेन्ना हे बरें दिसता त्या आउटफिटार हे वेअर करता. तुमकां एक वॉच दाखोवपाकूच विसरलें. हे माझे फेवरेट वॉच हा, ऑल द टायम हेच वेअर करता. भरपूर फेवरेट आसा माझे हे, पळोवंक शकता ते. आणि गायज माझे कडेन क्यूटशी नथ आसा, पळोवंक शकता तुम्ही. ही असो पॅटर्नाचो नथ आसा, सो वेअर करून दाखयता तुमकां. वचना कित्याक सो गायज कशी कितें दिसता प्लीज कमेंट करून सांगा म्हाका. ही आसा ती नथ, कशी कितें दिसता, बरी दिसता की ना म्हाका ती. आणि हांवें ही दवरल्या कारण ट्रेडिशनल लुकाचेर बरी दिसता, तेका लागून हांवें ही तू जात्रेक घेतलेली. कशी दिसता प्लीज कमेंट करून सांगा. सो गायज चला काम करूया. कलेक्शन तर तुमकां दाखयलें आणि तुमकां माझ्या कुर्तीज कलेक्शन बीन पळोवंक जाय जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगा, ते बीन दाखयले. त्याच्या पयलीं हांव हे सेटअप करून घेता पयलीं बेगीनाच, कारण ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आसा सद्या 11:30. सो चला फटाफट काम करून घेऊया. हे गायज गुड मॉर्निंग. सो गायज हांवें काल ब्लॉग स्टार्ट केल्लो, तेज्या मागीर म्हाका कंटिन्यू करून गावोकूच ना, इन्सिडंट जालो. सो जस्ट नाव आतां हांवें मोबायल घेतला, सो आतां म्हटलें तो ब्लॉग कंटिन्यू करूया. सो गायज परत एकदां तुमकां गुड मॉर्निंग. हांव जस्ट उठलेलें आसा, मम्मी फार्मान गेल्ली आसा आनी म्हाजी मॉर्निंग आतांच जालें. आजुनूय हांतरुणारूच आसा हांव, बट आतां म्हाका उठोवंक जाय, फटफटीत कामाक लागोंक जाय, फटफटीत न्हू सडसडीत कामाक लागोंक जाय. सो गायज चला तर आयच्या दिसाची एक बरीशी सुरवात करूया. पयलीं हांव उठोन घेता, ब्रश करून घेता. सो चला तर या. हांव सकाळच्या उठोन दर्शन घेता ते पयलीं म्हाज्या एक्वेरियमाचें आनी तेज्या मागीर हॅरीचें. हॅरी आनी एक्वेरियम घट जाल्यार हांवूय घट. उठच्या उठोन पयलीं हांकां फीड करता हांव. आनी हांवें जी ही पावडर ऑर्डर केल्या ती भरपूर म्हाका बरी पडटा. धाकट्या गप्पींकूय बरी पडटा आनी व्हडल्या गप्पींकूय बरी पडटा. आनी हांगसर हांकां ऑलरेडी कळ्ळें की आमचो टायम जालो फिडिंगेचो म्हणून, आनी आतां ते एन्जॉय करतले. तेज्या मागीर गायज हांव ब्रिडूय करता गप्पीज. म्हाजो घरानूय एक एक्वेरियम आहा, तेज्या भायर हांव सायड बाय सायड भायरूय ब्रीड करता. सपोज जर कोणाक बाय करपाचें आहा गप्पीज जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगूं शकता, कारण हांव गप्पी ब्रीड करून सेल करता. आनी हांगसर हे पळोवंक शकता भरपूर बरे तरेन एन्जॉय करता आनी धाकट्या गप्पींकूय म्हाजे भरपूर बरें पडटा. तेज्या मागीर हे फीश फूड आसा तितून कलरूय बरो जाता तेंचो. बुनी ये बुनी बुनी पळयात हॅरी बसला हांगसर. सो तेका सद्या मसाज करता हांव. मॉर्निंग जाली का मातशें पॅम्पर जाय पडटा तेका. हांव न्हू फोर्सान येयलें ब्रश करपाक आनी म्हाका मेळपाक पळय कोण येयलो. गुड मॉर्निंग माय सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग माय सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग कर सगळ्यांक. कर गुड मॉर्निंग. भूक लागली. भूक लागली. भूक लागली. भूक लागली. तुका भूक लागली. भूक लागली. हय चल तर.
गायज माझा ब्रश करून जालो रेडी हा आणि खरें तर भायर ब्रश करप खूब मजा आसता गांवान स्पेशली अशें एन्जॉय करूंक गावता. सो म्हाजो ब्रश जालो आनी ही जी टमाटीन दिसता न्हू तेका टमाटा आहा ती बीन आतां हांव काडून घेता. पिकलेली आहा तेका ऑलरेडी सो म्हटलें ती काडून घेवया नाल्यार मागीर पक्षी बीन खातात आनी पिड्ड्यार जाता मागीर ती. सो ती पयलीं हांव काडून घेता. ही पळयात ती टमाटी अशी भरपूरशी टमाटा लागलेली आसा हेका आनी थोडी टमाटा न्हू पिकलेली बीन आसात. सो ती काडया पयलीं आमी. हे पळयात हे एक हलकेशे दिसता पिकतले कशे ते बीन हांव काडून घेता. आणि हेका पळयात म्हाज्या फाटल्यान नाचता सायड बाय सायड आतां होय बीन येयला. येवच्या येवन हेंची फायट स्टार्ट जाल्ली पळयात. हय मार जाय तुमकां. हेंच्या नांव कितें करूंक सांगा पळोवया. येवच्या येवन हेंची मस्ती स्टार्ट जाली आनी सदांच्या तेंचे पूण झगडानात खेळटात. आनी गायज हांवें टमाटा काडून घेतली 2च गावली म्हाका पुरो आयच्या पुरती. सो आनी एक काम आसा म्हाका ते बीन हांव आतां करून घेतलें. मागीर हांव च्या बीन पितलें. दुसरें जें काम आसा न्हू तेकाय बीन हांव रेडी आसा आनी आयज हांवें चिंतलां पयलीं हांव सगळें कामां करून घेतलें मागीरूच च्या पितलें अशें हांवें डिसिजन घेतलां. आनी म्हाज्या वांगडा पळयात कोण आहा तो. पळयात मस्ती मस्ती हेंची मस्ती. शॉट दे शॉट शॉट दे शॉट 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 शॉट. कोणागेर आसा माजरां अशी कमेंट करून सांगा म्हाका. पळया हेका पळया मस्त बॉय मस्त. तेंचे कितें करूं पळयात ट्रायपॉटा वांगडा खेळटा आतां. हेंच्या वांगडा न्हू म्हाजें कामूय वाडटा. आयचो जो घाम गाळोवपाचो आसलो तो हांवें सकाळी सकाळीच गाळयलो आयज. सो ऑल डन. आतां हांव वयतलें घरा आनी च्या करतलें आनी मस्त पैकी च्या पितलें च्या एन्जॉय करतलें बसोन. सो चला च्या करुया आमी आतां.
थंयसर हांव च्या घेतालें खरें आनी च्या घेवपाक बसलेलेंय बीन खरें, पण खरें सांगो मम्मी आसतना न्हू च्या घेता ती वेगळीच फिलिंग्स आसता आनी एकले बसून च्या घेतना ती एक फिलींग वेगळीच आसता. मम्मी बरोबर च्या घेवपाक बरी दिसता आनी एकले आसतना कितें खातलें कितें च्या घेतलें म्हाज्या फेसा वरसून तुमकां कळत आसतलें हांव खरेंच बोर जाता एकलें च्या बीन घेवन. म्हाका आवडना एकलें च्या घेवंक जेवपाक बी आनी खरें सांगूंक तर हांव एकलें आसतना च्या म्हण जेवप म्हण हेचेर चड फोकसूच करिना. आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता कारण नाल्यार भरपूर लॉंग ब्लॉग जातलो हो 2 दिसांचो ब्लॉग आसा हो, ताका लागून हांगसरूच एंड करता. आनी हांव जाणा की आयच्या विडियोन चड कांयच खास नासलें, बट आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. आनी प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा म्हजें वॉचीस कलेक्शन कशें कित्याक नत आवडली की ना, सो प्लीज कमेंट करून सांगा. आनी म्हाजे खंयचे फेवरेट वॉच आहा ते बीन कमेंट करून सांगा. सो गायज आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमचे सगळ्यांचे बाय.